आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्या उद्देशी देव बरो संदेश शुभ वर्तमान लोकांक दिता. थंयसर आमी पळयता जे बॅटल फिल्डान झुजा मळार मॅसेंजर्स आसात ते येतात, संदेशकार येतात आनी संदेशकार येवन ते परगट करतात बरो संदेश शांतीचो, सगळ्या मनशांक शांती आसतली म्हूण सांगतात. संदेश सोडवणेचो न्हूच फकत जुदेवांक आनी इस्रायल पोरजेक पूण सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक देव सोडयतलो ही बरी खबर येवन ते परगडटात. दुसरे स्वातेर तातूंत ते परगटणीत आसा सर्वेस्पोर देव परतून जेरुजाल्याक येतलो. जे स्वातेर देव ना थंयसर घट्टान आसा. जे स्वातेर देवाचो विसर पडटा, मनीस देवा कडसून पयस सत्ता, थंयसर मनशाचो विकास जायना. आनी ह्या पासत परतून जेरुजाल्याक देव येतलो आनी आदले भाशेन तांचें देव मंदीर बांदून येतलें. तांचे शार परतून वयर सरतले आनी परतून ती देवाचे वाटेन चलतली हो भरवंसो दिता. आनी देखून तिसरे स्वातेर सगळ्या जेरुजाल्याच्या लोकांक आनी त्या भायर सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक ही संतोशाची खबर की सर्वेस्पोर देव सियोनांत परतून येता. ही बरी खबर परगटूंक देवान इजायास प्रवाद्याक धाडलो. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां कोरिंतकारांक बरयलेले चिठीन बायगून पावलोकूय बी जेजून पाठयलो वेगवेगळे स्वातांचेर शुभ वर्तमान परगटूंक. आनी देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलां शुभ वर्तमान परगटप म्हणल्यार म्हाका एक कायदो म्हणटा तो कायदो कसलो मोगाचो कायदो. तें तर हांव परगटिना जाल्यार तो म्हणटा म्हजेर शिराप एके भाशेन. म्हणटूच हें शुभ वर्तमान परगटूंक बायगून पावलो म्हणटा हांव सगळ्यांक सगोट जालो, अस्कोतां बराबर अस्कोत जालो. आनी उपरांत मागीर म्हणटलो तो शेवटाक धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली. म्हणटूच देवान दिल्लें कार्य शुभ वर्तमान परगटपाचें काम बायगून पावलूय बी विश्वासीपणान शार्ती पावयता.